गायज गुड मॉर्निंग. सगळीं कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू बरी? आमी बी आहे बरी. सकाळी फुडें आज ब्लॉग कॉमेंट्स केलो. हेज्यान ब्लॉग बिकल्यान कांय कोण आलो ना. आनी कालूय मोबायल गारीस रन गेले आनी कांय ब्लॉग करूं ना. मागीर मोबायलाकूय बॅटरी ना आसलोली, सो तेगे मोबायलारूय अशें ब्लॉग करपा मेळना म्हाका. आनी मातशी बॅटरी आहा ती आमकां जाय आसलोली इमर्जन्सी फोन बी करपा. सो आनी काल कितें हाडलें तुमी कालच्या ब्लॉगां चोयला आसतले. सो आयज शूट करतलें हांव तें एंडींग पार्ट हांवें तितून घालतलें मागीर. ओके, सो आतां दाखयता तुमकां. आनी ब्रेड न्हू मातशें हें लायलां, बटर लावन टोस्ट कशें केलें. हांव उठोन येता, बाब उठलो. आतां डॅडी कोण दिला आनी चाव करता. मागीर अजून उठोना. आनी आयज फ्रायडे, आयज बाबा आयज कॉल ना न्हू. आयज हें न्हू हॉलिडे बिकॉज ऑफ हेवी रेन. सो दाखयता तुमकां आयचें रुटीन. ओके, मागीर मेळटा. गायचे भायर सोदाय वयताय आमी नेसली सगळे कोत म्हणल्यार अम्ब्रेला जाय रे. भायर सोदा तूं कितें टीव्ही लावन दवरपाची काय ती स्वाद भायर सोदा बरो आयज. जालें पिले बारीक बारीक. आजेची भायर सरले हांव आतां. तो डॅडी गेलाय पार घायल सगलो. आनी चिकू हांगा लेट जाता खंय आमकां वचपाक. खूब मॅफी येता तेका उबारून. टीव्ही जाय. I have TV at home. I don't want to. जे भायर सरली आमी आतां देना. गाडी फूल पॅक आहा. हाटल्यानूय पॅक आहा, थिंगाय पॅक. खूंय वयता गो तूं? दादा वयता तो मॅफी येतलो. ओके, आनी सोमतें थिंग पावोन मेवता. नाजाल्यार वाटे बी खंय थांबत जाल्यार दाखयता तुका. आयज आमी पावले चिंचोण्या. ड्रायव करता खंय मॅफी धाडला हें घेवपाक, चिकन घेवपाक गेला, तांतयां घेवपाक गेला. आनी थिंगा हें ग्रीन चिली आनी टमॅटो घेवपाक उरलो मागीर चोयतलें. एक धाडलाय थिंगा घेवपा. आनी थिंगा रॉयलां चिकन चिली आनी टमॅटो घे म्हळ्यार तें तरी म्हाका खबर आसपाना. उरलेले कांदे बी आलो म्हागेले, सो ते आसतले. रांदूं जाय म्हाका. रोखडें जाता जेवण, चड टायम लागना. चिकन बी रोखडें जातलें. ग्रेवी करतलें थोडे चिकनाची. बटर चिकन हांवें पाकीट केलोलें काल. सो थिंगा बटर चिकन करतलें आनी रायस करतलें. आनी बाबाक मामीन ऑलरेडी दिला तेका करपाचें जेवण दिलें मामीन तेका. म्हाका असो रांदतो केन्ना कितें करतलें. आयज हांवें कांय हाडूंक ना घरासून रांदून. मॅफी बोब मारता सद्दां घरासून घेवन येतलें. रांदूंक पळय जायना, पूण म्हाका टायम लागता म्हूण हें जातालें. सो हांवें सगळें क्लीन करून दवरलो आहा न्हू. सो क्लिनिंगाक पडत जाल्यार रांदपा टायम मेळना न्हू. तेका लागून हांव जेवण घेवन येतालें. फाटीं कांयच हाडूंक नाका. मामी नगो बाबागे तुमगे आसती आनी बाबागे कितें आहा तें व्हर गो जेवण. सो तेगे दिला पूण तो जेयता. नशीब तेगेलें जेयलो. आमी रावले. ओके, मागीर मेळटा तुमकां पावले उपरांत. चोयतले पावले उपरांत शूट करूंक मेळटा काय ना, काय कामां लागतले कितें काय खबर ना. सो ट्राय करतले शूट करपाक, क्लिपींग काडपाक. सो तुमचे कडेन शेअर करपाक. ओके, मागीर मेळटा. आयज आमी पावली केदो. आनी आतां शीत रांदून दवरलां आनी चोरूस करून दवरल्या. ते म्हणल्यार मॅफी गेलो आपूण जेवण हाडुया सांगता. आतां बरें करून दवरलें. येता तेन्ना वेन्नेची गोसाळीं हाडलोली. ओ वेर गायज तुमकां आतां मेळटा. आज जालें सो न्हिदलोली. मॅफी येयलो, जेयली, हेवली आमी 4:30 न्हिदलें सारकी. आनी आतां बाबा उठ्या. ओके, ईट चाव आनी समोसा.
सो गायस तुमकां आठ मेळटा आज जाल्यार 6:30 पावणे 7 वर्ष जाल्ले ओके आमचे काडूक जाला ऑलमोस्ट 7 कशें जाले आनी आठ न्हू आडमास हाडून दवरलो आसलो ते सो ते अर्दे आहलोले सो आतां आडमासाची न्हू शाकोती करता तुमी म्हणटले आडमासाच्यान कोण शाकोती करता काय सो एक पाटी न्हू गायीची न्हू आडमासाची शाकोती केली होती सो ती हायलोली सो तेजी इन्स्पायर जावन पोकाची आडमासाची शाकोती करता ओके फर्स्ट टायम करता ट्राय करता तुमकडेन शेअर करता कशी जाली बोट जातली जाल्यार तुमकडेन शेअर करतले ओके सो ट्राय करता तुमकडेन शेअर करता ओके सो ताका लागून कितें इन्ग्रिडियंट्स घेयला कितें येयला ते दाखयता तुमकां सगळें आयजेचे आदमेट तुमकां आमगेले टाटा स्काय गेली टी व्ही म्हणल्यार चलता 2-3 चॅनलां येताली मागीर येयनाली बंद जालें चॅनल आनी जाल्यार आतां जाल्यार सापू चॅनल येयना ते तांकां फोन मारल्यार थंय टॅक्निशियन आसले धाडटा म्हणटा तेणी आनी आतां म्हाज्या पांयां न्हू आमगे थिंग शेत न्हू शेतान न्हू उदी भोत न्हू सो मागीर एवरी पावसान मागीर पांयाची हालत सारकी टायट जाता काती अशी म्हणून म्हाका प्रॉब्लम आहा काती वयता ट्राय जाता आनी सो तो रोलो यूज को तेगे रिव्यू हांवें मागीर ग्लॅम गर्ल चॅनलाचेर दिला तो चॅनल सद्या बंद आहा मागीर हांव कॉमेंट्स करतलो नेक्स्ट वीक म्हणल्यार तेजेर येतले व्लॉग्स तुमकां DIYचे बी बॉडी वायब्साचो हेचो रिव्यू ऑलरेडी दिला आनी पांयां लायता हेचे ड्राय जाल न्हू अशें काती वयताय न्हू काती वयता मागीर तुगे हे कात्री बी पडले हे न्हू जाल्यार थिंग लावपाचे आनी आयज न्हू हें केलां आडमासाचें केलां आडमास केला डिफरंट स्टायल कशी केल्या शाकोती कशी केली ती पूण शाकोती बी न्हू ती मसालो दुसरो घाल तो हांवें गरम मसालो दुसरो येयलो तो रेड जाल्या बरी जाल्या टेस्ट वायज बी सगळें बरें जालां वेट आनी हाचो ह्या देना आनी आतां बसला आनी तो रोलोन लायता पांयां तो लायता आनी मागीर बसता हांव मातशें मागीर म्हळ्यार जेवपा वयतलें आनी ती रेसिपी तुमकडेन ह्या व्लॉगान हांव शेअर करतलें ओके हेजी केल्या आफ्टर दॅट पूट स्लिपर गिव सो हेजे उपरांत हांव ती तुमकां रेसिपी घालतलें सिंपल रेसिपी आनी हें मेफी आतां वाडून दिला तो जेयता थिंगा तो जेयले उपरांत मागीर वयतलें जेवपा तें मातशें बोला 10:30 जावन गेली कित्याक आमी उठली लेट न्हू सो चायेक आयज म्हातारी इल्लो सामोसा गेलो चायेक आनी आयज चावूय तेणू केलोली सो तेचेर केल्यो सगळ्यांक न्यू हाडचे सो ते तीन केल्ले ते पिलो न्हू सो पोट भरलोलें कशें ताका लागून आतां वयता मागीर लेट जेयतलें आनी आमी 4:30 न्हिदलें आनी 5:30 उठलें बाब न्हिदलो न्हू आनी पावस न्हू आनी जॅम कशी येता सो त्या दिसांनी तुमकां 4 दीस हेंचे रुटीन मेळटो म्हागेलें शेअर करता तुमकां हिंगाचें रुटीन कितें कोत्ता कशें कितें कांतें आतां मेन टी व्ही गेलो न्हू सो मेफी बेजार जाला टी व्ही गेलो म्हणून आतां रिचार्ज केलोलें हांवें 4 दिसां लागून तें जालें तें गेली ती चोवया कशें कितें जाता सो तो मुखार हांव रेसिपी घालता चोया तुमी ओके मागीर हेचे आडमास केला की मीठ बी लावन दवरला वॉश केला मीठ लायला सोय घेयला फ्रेश कोरिएंडर ग्रीन चिली टोमॅटो गरम मसाला कोरिएंडर पावडर टर्मरिक पावडर सॉल्ट and 2 onions ओके आतां दाखयता तुमकां न्हू मीठ लायला हांवें आनी सायडीक दवरला ओके हांवें हिचे कायल दवरल्या थोडेशें तेल घेयला आनी शिजू घायला
मासे भाजता आता. पहिले कांदो आणि ते भाजून घेईल आणि मग ते भाजणं सारखे. माझ्यानं भाजवलं. ओके, सोय भाजली. हातून ते मसाला घालता. फर्स्ट इज कोरिएंडर पावडर, सेकंड इज टर्मरिक पावडर आणि मागीर गरम मसाला. ओके, आणि आता मातशे हें बी भाजून घेवपाचें मातशें आनी येवपाचें मागीर आनी मागीर पेस्ट करपाचो. मातशें भाजीता आनी पेस्ट करता दाखयता. ओके, तोली घेयल्या. ओके, तोली तापोवन दवरल्या आनी मागीर तातूंत तेल घालून मातशें फोण मारतलें. गेली तोली न्हू तापली की थोडेंशें तेल घायलां आनी तो भाजून दवरला. बरो भाजून घेवपाचो. ओके, टोमाटो येतो तितून. टोमाटो घायला आनी मातसो टोमाटो सॉटे करपाचो. मोव जावन जायना टोमाटो. टोमाटो सॉटे करता. मास घायला आनी मातशें मिक्स केला. कांदो टोमाटो बी सगळें मिक्स केला आनी आतां स्लो गॅसीचेर 5 मिनटां अशें धांपून दवरता. ओके, मसालो घालूना. आतां 5 मिनटां अशीं जाल्या. आतां तें ओपन केलां आनी हातूंत मसालो घालता. तेज पयलीं न्हू मातशें हें करता, मिक्स करता. जर उदी मातशें सुटोलें स्टिमाचेर मातशें मिक्स करता आनी मसालो घालता. ओके, एक हातीन चावपा दवरपा जाय ताका लागून मागीर दाखयता. जालें न्हू अशें वांटून दवरलें. ओके, न्हू आतां मसालो घायला आनी उदीक घायला आनी शिजोवन दवरलें. ओके, तितून न्हू मसाल्या मातसो रेड कलर कसो आतां मडगोवन हाडलेलो गरम मसाला. तितून रेड कसो कलर आहा. सो तो अशें रेडीश कशें रावलाचें. आतां तितून मीठ घालपाचें आनी चोवपाचें तुमचे टेस्टा प्रमाणे. आतां तें शिजल्या उपरांत दाखयता, धांपून दवरता. ओके, जालें मागेलें. ओके, आतां काडटा. फ्रेश कोरिएंडर बी तितून घालो हांवें. तें शूट करून घालता तेन्ना. आतां प्लेटींग काडटा आनी दाखयता. गायरीचे मागीर आडमासाची शाकोती रेडी आहा. डिफरंट स्टायल केला. तुमकां बोर दिसली जाल्यार सांगा आनी तुमी घरा कोण कोराय आनी चोय कशी जातली. ओके, ही न्हू अशी रेडीश कितें जाल्यार मसाला लागून हांवें मडगोवन चाडलो तो मसालो. सो तो मातसो न्हू रेडीश कलरान आहा. सो ताका लागून ती तशी जाल्या. ओके, आनी बरी जाल्या चोय तुमी कोराय. आनी आतां हांव हें कोता. जालें मागेलें कामांत ना वयता. ओके, सगळें जेवण बिवण दाखयलां. आतां हांव एंडींग घेता हेच्या ब्लॉगाची. सो आतां जालें 12 जावन गेलीं आनी आतां म्हणटा धुता कित्याक पावस न्हू. सो राती कोण फॅनान सुकोवपा मेळटलो न्हू. फॅनान घालतलें आनी मागीर न्हिदो वयतलें. आनी आयज आडमासाची रेसिपी दाखयली पळय तुमकां. खुबशो तुमकां बोर दिसोली म्हणून. बोर दिसोलें जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी कमेंटार सांगा कशें दिसोलें तें. ओके, मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. बाय गायज.